नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार सविस्तर खबर आदी. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. गोय आयआयटीक कायम स्वरूपी कॅम्पस मेळूंक जाय. जमनीचो प्रश्न बेगोबेग सोडोवंक सरकाराचे यत्न. मुख्यमंत्री उलयलो. आयआयटीचो 6वो दीक्षांत सुवाळो. टॅटू वेबसाया वयल्यान कळगुटे एका पार्टनराचो दुसऱ्याचेर सुरी हल्लो. अरुण लमाणी क्रिटिकल. जीएमसीत आकाश लमाणी फरार. पार्टनरशिपीत चलयताले धंदो. गार्बेज ॲप काडपाचो मुरगांव पालिकेचो प्लान. दारादारांनी ॲप बेज गाडयो. नगराध्यक्ष म्हणटा उगड्यार कोयर उडयतना सापडल्यार 5,000 मेरेन फायन. एकादश अष्टमीक अळम्यांची जरगत. सीझन तेंकलो. एक्टिविस्ट म्हणटा रोहिणीची अळमी काडपाचेर निर्बंध घाल्या ते सारखे. अळमी ना जावपाच्या वाटेर. आणि पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेराताचो रिकॉर्ड. आफ्रिकेतलो सगळ्यात उंच पर्वत किलिमांजारो चढपी रोहित भारतांतलो पयलो महापौर. 7 दीस ट्रॅकिंग. गोंयांत आयआयटीक कायम स्वरूपी कॅम्पस जाय. जमनीचो प्रश्न जाता तितले बेगीन तडीक लावंक सरकार यत्न करता. आयआयटी गोवाच्या 6व्या दीक्षांत सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयलो. गोंयच्यान बऱ्यो यादी व्हरात आनी संद मेळ्ळी जाल्यार गोंयच्या बऱ्या खातीर योगदान दियात. मुख्यमंत्र्याचो उदेत्या आयआयटीयनाक उलो. I must reaffirm here that the Government of Goa is committed to resolving the land allocation issue as earliest, so that the IIT Goa gets its permanent campus it is rightfully deserved. The global institution needs the global standard campus. Goa, with its focus on digital India, smart city, renewable energy and sustainable development, is an ideal environment for your talent. Through our startup and innovation policies, we are creating the platform for our youth to dream big, build solutions and contribute meaningfully. टॅटूच्या धंद्या वयल्यान कळंगुटे बिझनेस पार्टनराचेर सुरी हल्लो. कळंगुटचो अरुण लमाणी हल्ल्यांत क्रिटिकल जाल्ल्यान जीएमसीत. पार्टनर आकाश लमाणी फरार. पुलीस ताका सोदतात. दोगूय खंय पार्टनरशिपीन धंदो करताले. कळंगुटे पुलीस केस जाल्या. काल राती टॅटूज लेन हांगासर एक शॉप आसा, टॅटूज शॉप. ते हे आसा, पार्टनरशीप आहात. ते 3 जाण आसा पार्टनर. ते 3 जाण जेंचे हेजे पयलीं जे शॉप आहा तेजे वाद कितें जाल्ले बिजनसा वयल्यान. आनी काल ते बशिल्ले ते हेजे डिस्कस करता करता एक पार्टनर अरुण लमाणी आनी आकाश लमाणी हेंचे तोंडार तोंड जालें. आनी विक्टीम अरुण लमाणी जो एक्यूज आहा आकाश लमाणी हेणें मारिल्लो आसा सुरो घेवन. आनी तेज्या तकलेक पोटाक बी सुरो लागिल्ले आसा. आनी तो सारकोच इंजर्ड जाल्लो आसा. ताका सोमतेच जीएमसीन शिफ्ट केलें आनी तेजेर थंय उपचार चालू आसात. आनी तो एक्यूज आहा आकाश लमाणी तो एक्सपॉन्डिंग आसा. ताणें फोन बी बंद दवरिल्ले आसा. कलंगूट पुलीस कालच्यान ताका सोदतात, पूण आजून पर्यंत तो कलंगूट पुलिसांच्या हातीक लागिल्लो ना. कलंगूटान सद्या जे सिच्युएशन आहा ते टेन्स जाल्ले आसा. आनी जे कालूच काँग्रेसान कलंगूट ब्लॉक काँग्रेस हेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन काल सांजचो कलंगूटान जी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन हाल्ल्या हो काल तेंच्यांनी इशू हायलायट केला. आनी राती हो इन्सिडंट जाल्लो आसा. आनी सद्या पुलीस आहात जे सगळे जे कलंगूटचे PI हेंच्या हेज्या सकयल हे जो एक्यूज आहा ताका धरपाक तेंचे हे चालू आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकर. बंगळूर आसा तसोच गार्बेज ॲप आतां गोंयांत हाडपाची मुरगांव पालिकेची तयारी. कोयर एकठांय करपाक डब्यांची सिस्टम बंद करून ॲपाचो वापर करतले. दारादारांनी खंय गाडयो भोंवतल्यो.
कोयर उक्त्यार उडयतना सापडल्यार 5,000 मेरेन फायन. नगराध्यक्ष सांगता गार्बेज बिन्स रिटायर करून एपा वरवीं घरोघरी वेवस्था चालीक लावपाचो मुरगांवां प्लान. गोंयांत पयलेच खेप गार्बेज एपा वरवीं कोयराचेर नियंत्रण हाडटले. बंगळुरांत आसा तसोच सिस्टम गोंयांत हाडपाचो मुरगांव पालिकेचो प्लान म्हूण नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान सांगलें. आमी कशा बेंगलोर जेन्ना आमी आमचो स्टडी टूर गेलो तेन्ना थंयसर आमी सिस्टम पयली वर रावन तुका एक ऑफिसार बसून तुका कळटा कचरो खंय आसा. तेंचो एक एप सिस्टम आसा. त्या जाग्याचेर डायरेक्ट त्या सुपरवायझराक सांगून ते लेबर घालून ते डायरेक्ट क्लियर करता. म्हणून ही सिस्टम आमी गोंयांत फर्स्ट टायम लागू करची म्हणून आमी बेंगलोरसून ते मनीस येयल्ले गेल्या म्हयन्यान आनी आमची एक बरी मिटींग जाली. एपा नंबर हावस टॅक्सूय तेंचे आसा. कितें आसा आमची आतां घरां रेकॉर्डार कशें आहा मातयेचें घर आसा पूण तेणी ग्रावंड+3 बांदल्या. तेणी भाड्याकूय दिल्या पूण रेकॉर्डाक तो आमकां हांगा 200 रुपयाच भरता. म्हूण जेन्ना तो एप येयलो कितले ताका हावस टॅक्स लागतले आनी त्याच्या भाड्याक आसा तेंचेय आमी ताका फी लावन ते आमी क्लियर करता. एप तुका दाखयता थंयसरलो कचरो काडलो काय ना. थंयसर तुका तो मार्क जो रेड कलर आसा तो ग्रीन कलर जाता. व्हेरी इजी फॉर गोवन टू डू इट. लोकांनी मातसो आमकां प्रतिसाद दीत जाल्यार हे स्थिती सुटावो जातलो. गार्बेज बिन्सांचेर आळो हाडपाचो पालिकेचो प्रयत्न म्हूण नगराध्यक्षान म्हायती दिली. दुसरे स्टेटीन कशें आहा तेंची गाडी वयता. गाडी वचून त्या गाडयेक एक म्युजीक लायता ते स्वच्छ भारताचे आनी तेचेर लोक येवन सगळे हाडून ते दितात कचरो. डबो सिस्टम ना. जे दिसा तुका डबो थंय दिसलो जाल्यार लोकांच्या नजरेन येता डबो म्हणल्यार कचरो उडोवपाचो. चिखलेसून सकयल देंवले जाल्यार तुमकां पै हॉस्पिटलाच्या ऑपोजीट कचरो दिसता थंय आमच्या ते आमी काडपाचे. अशें आमी आनी एक गाडी मागयल्या. अशें एक 10 गाडयो जश्यो येयल्यो जाल्यार पूर्ण वॉर्ड आमचो क्लीन जातलो. कित्याक तेका आनी डबो सिस्टमूच बंद जातलें. कोयर खंयसरूय उडयतना सापडल्यार 5,000 मेरेन फायन मारतले म्हूण नगराध्यक्षाची शिटकावणी. ह्यो रिक्षा येता आनी उडयता म्हणून मागीर आमी तांकां एक 10,000 फायनीय मारल्या. म्हणजे आमी घराघरांनी सगळ्यांक 500 रुपया फायन मारल्या. हेच्या मागीर आमी जे कॅमेरा दिसतात तांकां 2-3 फावटी तांकां 1,000 ते 5,000 फायन मारपाचें आमी चिंतलेलें. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. पेडण्या सावन मुखेल शारांक जोडपी बसी सापूच कमी. म्हापशां पणजे मेरेन वचूंक पेडणेच्यान सारक्यो बस ट्रान्सपोर्ट ना. वता त्यो ओव्हरलोडेड. दारार हुमकळत लोक यो वच करतात. दिव्यांगांकय त्रास. पॅसेंजरांची फिर्याद. म्हापशे पेडणे पणजे रुटार बसी घालच्यो म्हूण लोक मागतात. पेडणेच्या बस स्टँडा वयल्यान म्हापशा पणजे वचपाक डायरेक्ट बशी ना म्हूण बोवाळ. बशींनी प्रवास करतल्या विद्यार्थ्यांक दिव्यांगांक त्रास. प्रॉब्लेम जाता म्हाका म्हाजी सीट मेळपाक येना आनी वयर चडपाकय कोण दिना. एक्चुअली सर तुम्ही आता पळयता तशें आमी सदां ह्या बसीन ट्रॅवल करता. ही सर आयची सिच्युएशन न्ही. आयज तुमी सकाळच्यान पळयता की सगळे बसी भरून वतात. आमी सर खूब लेटरां घातल्या. लेटरार आमकां सांगता आयज बस जातली फाल्यां बस जातली. पण सर बस जावपाची गोश्ट आयज मेरेन बस जाली ना. नाही 7:50 यो 8 यो 8:10च्या बसीन यो सगळे बसी भरलेले. हांव सर गव्हर्मेंटाक एकच मागणी करता की हांगा पेडण्या एटलीस्ट 2-3 तरी बसी सुटपा जाय. बेगिनांतल्या बेगीन म्हणटा तशी एक तरी बस घालप ही काळाची गरज आसा. फाल्यां प्रेग्नंट बायल वता, डिसेबल पर्सन वता, तांकां सुद्दां एक त्रास जाता. डिसेबलूच पर्सन कितले आसात एक सीट आनी त्या सिटी खातीर झगडी. आमी म्हणटा पेडण्याची भुरगीं शिकनात. कित्याक शिकनात? कारण सिच्युएशन अशी आसा. सगळ्यो बशी भरतात. लोकांक बशीच्या दारार उबे रावचें पडटा. ड्रायव्हराकूय हाची आडखळ जाता. अपघातूय जावं येता म्हूण प्रवाशांक भंय. कदंबा स्टँड जाला न्हू सर. तो कोणाक लागून कदंबा स्टँड जाला तो खबर ना. पेडणेकून एकूय कदंबा सुटाना. ते कितें येतात हे सगळे भरोवन येतात. आयज तेंच्यांनी 4 लायनी केल्या आनी ताका लागून ड्रायव्हराक दिसना. तेणी पाठी गाडी घेतली. पाठी घेतल्या उपरांत 4 व्हिलराक लागली. हांवें कदंबाच्या जायत्या अधिकाऱ्या बरोबर उलयलें. ते म्हणटा कितें लागली गाडी लागली व्हडलेशें. म्हणजे बरो सर तुमी वाट पळयतले. इतले अशे ड्रायव्हर आनी कंडक्टरांक इतले गाडी भरून व्हरपाक रायट गोवा सरकारान दिला काय? म्हाजे हार्डली रिक्वेस्ट आसा तुमकां काय हांगाच्यान एक 3 ते 4 कदंबा सकाळचे सोडपाचे. 9 वर्सां फाटीं खंय शटल सर्वीस आशिल्ली मात ती बंद केल्या. सुरू करची म्हूण प्रवाशांची मागणी. शटल सर्वीस आसली for the last 9 years. Now the Kadamba office and the officials have stopped the bus. Now we made an application saying that we want the bus back, but they are not ready to decide. There is not a single bus which is going from Penge bus stand to Penge. Our demand is to restart the bus. It will go from Penge bus stand to Penge and then bring us back in the evening. वेळ बशी भरून येता आमच्या कारण ते आमकां म्हापसा सुद्दां सीट मेळटाना मुश्कील जाता. पूण आमी पणजे म्हणटा सुद्दां उबेच आसता. पयलीं हांगा शटल बस आसली ती बंद केली. पेडण्याच्यान एक बस जाय. मागणी कितें हांगाच्यान बस जाय न्हू. हांगा पेडण्याक प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी.
अळम्यांचो सीझन एकादस अष्टमीक अळम्यांची जरगत रोहिणीच्या अळम्यांचो सांबाळ जावंक जाय सैमाचें चक्र बिगडल्यार मनशाचें कांय खरें ना गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्डान रोहिणीची अळमी काडपाचेर घाल्ले निर्बंध सारखे लोकांनी दखल घेवची अळम्यांचे बी नश्ट जावपाचे वाटेर म्हण पर्यावरण जाणकार राजेंद्र केरकार उलयला। आयज आमी पळयता की अळमी जी आसा ती जावपाकूच दिना कळे जे आसा हे कळेच काडटा लोक त्या शिवाय कळे सोडून इतकी बारकायेन जे बीज आसा तेंचे ते नश्ट जावपाच्या वाटेर आसा आनी आतां ह्या क्षेत्रांत मायकोलॉजी म्हणून जो विशय आसा जो आमकां अळम्याच्या संदर्भात जाणविकाय करून दिता त्या विशयाचे जे तज्ञ लोक आसा तेंच्यांनी भिरांत व्यक्त केल्लेली आसा की बाबा आमच्या कडेन एक प्रकारची दुयेंतां जी आसा ती निर्माण जावपाक ही जैवीक साखळी जी आसा ती विस्कळीत जेन्ना जाता तेन्ना हे कारण जाता। गोंयांत कैस्नूर फॉरेस्ट डिसीज नांवाचो एक रोग जो आसा जी साद आसा ती येयल्ली आनी ती साद येवपा खातीर कारणीभूत ठरले आमच्या सैमान आमी विस्कळीत केल्लेले चक्र कारण आमी मोठ्या प्रमाणात जेन्ना ह्या रानांतली रानटी झाडां जी आसा ही मारली आनी त्या जाग्याचेर आमी काजी लायल्या उपरांत आमच्या कडेन मोठ्या प्रमाणात जे मेक्सिको आसा मेक्सिकोंतल्यान पार्थेनियम हिस्टेरोपरस युफोटोरियम ऑडेरेटम नांवाचे गवत येयले आनी ह्या गवतान मोठ्या प्रमाणात पैदाशी जाता गोचिडाची जेका आमी टिक्स म्हणटा आनी तेतूंतल्यान कैस्नूर फॉरेस्ट डिसीज जो आसा तो आतां मोठ्या प्रमाणात जावपाक लागलो। अशा प्रकारची साद जी आसा अशा प्रकारची दुयेंतां मनशाक जर जावंक जायना जाल्यार आमी सैमाचें चक्र जें आसा हें सुरक्षीत दवरपाच्या नदरेंतल्यान प्रयत्न करपाक जाय। आमच्या कडेन अळमी हे एक म्हत्वाचो स्त्रोत आसा सैमान आमकां दिल्ली अळमी आमी ज्या पद्दतीन बुड्डता नष्ट करता हे चित्र भयानक आसा। हांव गोंयच्या तमाम लोकांक विनंती करता की तुमी रानान वयता आसतना एक काळजी घेवपाक जाय की बाबा आमी सगळेच ही बियां जी आसा अळम्याची ती नष्ट करताले ही रोहिणी आमी नष्ट करताले कारण हांवें अशी चित्र पळयल्लेले आसा की रोहिणीच्या रोहिणी तेंच्यांनी उध्वस्त केल्लेले आसा। पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेराताचो रिकॉर्ड आफ्रिकेंतलो सगळ्यांत उंच पर्वत किलिमांजारो चडपी रोहित खंय भारतांतलो पयलो महापौर पर्वताची तेंगशी गाठूंक रोहितान 7 दीस ट्रेकिंग केला हो आफ्रिकेंतलो सगळ्यांत हायेस्ट पॉयंट। घेवया कमर्शियल ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट। पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस घरा घरांनी पंचामृता। साखळेच्या एका 40 वर्सां पिरायेच्या बायलेक टीव्हीचे रिचार्ज करता म्हण सांगून तोपी घालपी एकल्याक अटक केल्या। झारखंड जमतारा सावन प्रदीप कुमार मंडल ह्या 24 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक 44,000 घाल्ली तोपी। गोंयांत शेतजमनी पडीक पडूंक लागल्यात काणकोणा पावला कणकणी शेतां दिसतालीं आज पडीक सरकार सवाय भितर तांदूळ दिता तो बंद करचो कूळ कायदो तडीक लावचो म्हण शेतकार मागतात सरकारी जॉबा फाटल्यान लागचे परस भुरग्यांनी शेतान देंवचे म्हण जाणटे पिळगेचो उलो काणकोणच्या पडीक शेतांचेर खासा रिपोर्ट। गोंय सरकारान शेतकारां खातीर अनेक योजना काडल्या तरी पूण इतल्यो योजना आसून सुद्दां शेतकार शेतां कित्याक रोयना एक मोठो प्रश्न आसा। तो शेवटचो तालुको काणकोण हांगा एक सर्वे केलो कांय शेतकारांक मेळ्ळे कांय शेतकार कॅमेरा मुखार उलयले कांय शेतकारांनी आमकां ऑफ कॅमेरा कांय इन्फॉर्मेशन दिलें हितूंतल्यान एक गजाल स्पश्ट जाता काणकोणची 70 ते 75% शेतां पडंग आसात कोण रोयनात गेली 7-8 वर्सां आनी हेजी संख्या जी आसा वाडत वता। एके वटेन जंय शेतकऱ्यां खातीरच्यो येवजण्यो शेतकारांक आदाराच्यो ठरतात थंय दुसरे वटेन सरकाराच्योच येवजण्यो शेतयाड आयिल्ल्यो दिसल्यो। काणकोणच्या कांय शेतकऱ्यांनी ह्या विशयांत आपलें मन उक्तायलें। एक दिसा कामाक गेल्यार म्हणटा सबंद म्हयन्यांत पे जाता बाकी पयशे म्हणटा आमगे शिल्लक कोण कामगार म्हणटा कामगार सांगता पयले 20 वर्सां पयले शेत पयले न्हू कांय आतां 25-20% मेळनासलें पडंग
पण आता जर बोलले तुका 75% मेळटात कोण आहा तर 15,000 रुपया मेळटा ती जमीन ती त्यातल्या कुडक्या समोर पडा कोणूच करना काय 1 रुपयान फुकाट तांदूळ कित्याक म्हणून दिवप ते तांदूळ सवाय पडटा शेत करपा परस ओय फुकाट न्ही कारण पळय फुकेट तांदूळ दिता ते बंद करप गव्हर्नमेंटान पळय कुळ कायद्या मशीद पडला न्ही खरेंच तेजे कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय रोयना जाल्यार परत घेवपाक म्हणटा तेणी शेत केल्यार तेंगे कॅरियर जावपाक शकता सिस्टम 10 वाट्यांनी 1 वाटेंनी 100 पैकी 85% कॅरियर जाता ते लोक आज शेतकऱ्याक गव्हर्नमेंट ही सबसिडी कितें दिता आमकां तेजे शेत करपाक बरें फायदेशीर आसा आनी त्या भायर पुरवडटा आनी त्या भायर कितें आसा गव्हर्नमेंट ते मिशनाचे सगळे मिशनरी करूंक मेळटा 22 रुपया किलो गेल्यार आज सद्या दिता 8 रुपयान पयलीं दिता उठ तुगे ते मागीर 7 रुपया त्या तुका मागीर सबसिडी म्हूण दित न्हू तो नव पिळगेनूय शेताच्या कामांनी भागीदार जावचें म्हूण शेतकाऱ्याचो उलो. तर आमची पडंग जी उरपाची मेन कारण मागीर कोणाकय शेत करपाची इच्छा ना आतां कश्ट करपाची इच्छा ना कारण हाती माती लावन घेवपाची पांयां माती लावन घेवपाची कोणा इच्छा ना प्रत्येका कडेन पयसो जातलो पूण जें आमकां अन्न जें मेळटा पळय तें अन्न आमकां जर तर तयार करतलो जाल्यार शेतांकच पांय घालचे पडटले मग शेतांकच हात घालचे पडटले शेत जो पर्यंत आमी करचे ना जाल्यार आमी हेज्या फुडें उपास पडटले ज्यो शेत जो मनीस करपाची तेगेली इच्छा आसत न्ही तो शेताचेर आपल्याले पोट चलोवंक शकता पूण जाता आमगेले भानगड कितें एकलोच शेत तें करूं शकना स्किमी जरी आसले न्ही जाल्यार आमकां हांगा जो मानाय जो आसा मानाय आमकां खूब म्हारग पडटा महामंडळ म्हणटा की आमी सक्षम जावपा पावले भाजी आमी अशी बेळगांवां धाडटा म्हूण ते कितपत ते खरें सांगता आनी कितपत ते खोट सांगता तो एक संशोधनाचो विशय आसा तो शेतकार स्वता गळटा आनी शेतकी खातीर मागीर तेजी फोटो मारून व्हरून दाखयता आमच्या शेतकारान अशें केलें तशें केलें म्हूण सांगता पूण ते खरेंच त्या शेतकारा बरोबर वयता काय कितें शेतकाराची सुखदूख ते जाणून घेता काय कितें शेतां पडंग कित्याक उरता तितलें एक कारण म्हणल्यार तांदूळ सवाय मेळटा आनी शेत पिकोवन जेन्ना तांदूळ घरांत हाडटा तेन्ना तो म्हारग पडटा अशी अनेक कारणां आसात आयची भुरग्यांक व्हायट कॉलर जॉब जाय गव्हर्मेंट जॉब जाय ही परिस्थिती जर अशीच वाडत गेली जाल्यार फुडें मोठो एक प्रश्न निर्माण जावपाचो आसा हेजेर येन्नाच संबंधीत खात्यान सरकारान उपाय काडपाची गरज आसा स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. बऱ्याच तेंपा सावन आडकल्लो मांद्रेच्या भौशीक मोसोंडेचो विशय आमदार जितान जाग्यार घालो. सगळ्यांच्या हाजिरीत मांद्र्या जुनसवाड्यार मोसोंडीचो बुनयादी फातर घालो. आमदार जाल्यार मोसोंडी बांदून दिवपाचें उतर खंय जितान दिल्लें. 2000 स्क्वेअर मीटर सुवातेर 1 कोटी मोडून मोसोंडी बांदतात. आमदार जावच्या पयलीं म्हाज्या बाय इलेक्शनाक जेन्ना कंटेस्ट करतालो तेन्ना सगळ्यांचो ह्यो विशय आसलो स्मशानभूमी आमकां जाय म्हणून हांगासर सो तेच्या उपरांत जेन्ना आमदार जालो तेन्ना सगळ्यांनी पयलो म्हाजे कडेन प्रश्न घातलो स्मशानभूमी हांवें वेगळे आतां तुमी आनी 3-4 म्हयन्यांनी पळयताले की बरे प्रोजेक्ट्स येवपाचे आहात हांगा मांद्रे मतदारसंघात पूण ह्यो सेन्सिटीव इशू आसलो आनी ह्यो सगळ्यांत प्रायोरिटी आसलो. आयज आमी सक्सेसफूल जाले की 2000 स्क्वेअर मिटर आमकां हांगासर जमीन मेळिल्ली आसा स्मशानभूमी खातीर आनी ही स्मशानभूमी आतां ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन PWDक NOC दिल्ली आहा आनी MLA लेड फंडांतल्यान ऑलमोस्ट एप्रॉक्स एस्टिमेटेड कॉस्ट 1 करोडाची सुमार स्मशानभूमी ही स्मशानभूमी कोणी म्हणटले स्मशानभूमी 1 कोटी मेरेन कित्याक काय म्हणून पूण ते रिजन इतलें काय हेतून सगळे फॅसिलिटीज जो इशू आसतलो म्हणजे जे विधी करपाक जे गोष्टी जाय ते सगळे गोष्टी हांगासर तुमकां उपलब्ध आसतले. आमी म्हाका दिसता एक रेजोल्युशन धाडलेलें पर आमचे ते परत येयले अशें दिसता म्हाका बट तेचे उपरांत आमदारान आपल्यान त्रास घेवन स्वता आपूण वचोन ते फॉलोअप करून आपल्यान करून घेतले. 2021 आपल्या बापाच्या मरणा वेळार आपणाक खूब त्रास सोंसचे पडिल्ले मात आतां तशे त्रास कोणाक सोंसचे पडचे ना म्हूण पुतान समाधान उक्तायलें. आयज हो दीस आमकां लागून खरोच खुशयेचो दीस आसा की म्हाज्या बापायच्या टायमार 2021 जुनान जी खबर गजाल्ली ती खरीच दुख्खद अशी खबर आसली. त्या खबरीक आमी मायेन सफर केला सो ते सफर करून लोकांक आमकां जी गरज आसली ती गरज आमच्या भाईन आमकां ती हे करून दिल्या उपलब्ध करून दिल्या तेचे बद्दल हांव भाईचे आमदाराचे आमच्या हांव हें म्हणटा धन्यवाद म्हणटा तांकां. 2021 एक इशू जाले ते इशून अशें जालें की एका मनशाक दहन करपाक जागो नाशिल्ल्या कारणान ताका पंचायतीच्या एरियेन ताका दहन करचें पडलें. त्या वेळार डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार सगळे मेळून फुड्यान दवरून तांकां ती दहन करचें पडलें. तेच्या उपरांत स्मशानभुमीचो इशू जो आसा दिसान दीस वाडपाक लागलो. जीत आरोलकर हे निवडून आयल्या उपरांत तेंच्यांनी कंटिन्यू प्रोसेस करून हे प्रयत्न केले आनी आयज खंय तरी फायनली जुनसवाडा मांद्रे हांगा 2000 स्क्वेअर मिटरान ही स्मशानभूमी जातात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळकीमनी. चारा, चुन्ना, जगमा सारखेल्या गांवठी रानवटी झाडांची कलमां तयार करपाचो शेतकी खात्याचो प्लान.
खात्याच्या आत्मा प्रकल्पावरवी ग्राफ्टिंग जातलें. आता रानवटी फळावळ भाटांनी घरा भोंवतणी लागवड करूंक मेळटली. झाडांच्यो खांदयो घेवन तांची कलमां करपाचें काम सुरू जालां. आत्मा प्रकल्पाचो संचालक उलयलो. गांवठी फळां बरोबर आतां रानटी फळां उपलब्ध करून दिवपाची शेतकी खात्याची तयारी. भात आनी आंब्याची कलमां आत्मा प्रकल्पा खाला तयार जातालींच, पूण आतां चारां चुन्नां सारकेलीं रानटी झाडांची कलमां तयार करपाचो प्लान आसा म्हूण आत्मा प्रकल्पाच्या संचालकान सांगलें. चारां चुन्नां जगमां आनीक इतर तरेची जी फळां आसा पळय आमी पळयली आसा आमच्या दुर्गा फार्मां, ती आमी जी झाडां आनीक 3-4 वर्सां व्हड जातकीर तेजी ग्राफ्टिंग करतले आनीक ती दितले. पूण सद्या आमचो हो प्रोजेक्ट आसा एक बाताबी गोवा धन 3 जे शेतकाऱ्याक खारसाण जमनी लावपा खातीर आनी हो आंब्याचो, हे 2 मेजर प्रोजेक्ट आमी घेता हांगा, ते आमी लोकां खातीर करता. आत्मा प्रकल्पा अंतर्गत पोरण्या झाडांच्योय खांदयो घेवन कलमां तयार करतात. लोकांनी ह्या प्रकल्पांत भागीदार जावचें म्हूण आत्माच्या संचालकाची मागणी. दर वर्सा आमी 2 ते 3 हजार पर्यंत ग्राफ्ट आमी तयार करता. ती ग्राफ्ट आमी सगळ्या शेतकाऱ्यां खातीर जे आमचे गोंयचे शेतकार भाव आसा तांकां आमी ती दिता. आमी आमचे लोकल फार्मर्स कडेन बरे तरेचे मानकुराद आसता, बरे तरेचे मुसराद आसता, शेवियर आसता आनीक हापूस बरे तरेचे, तांचे आमी ते सायन घेता. माळी आसा ते थंय वता आनीक तेजे ग्राफ्टिंग कट करून हाडटा आनी आमी बांदता. जेणे करून कितें जाता की तेजे जेनेटिकली जी ओल्ड झाडां आसा, म्हळ्यार जी 100-150 वर्स जाली आसा, 200 वर्स जाली आसा, थोडी पोर्तुगीज रिजिमां आसा, तर ती आतां डिटोरेट म्हळ्यार ती केन्नाय पडपाक शकता आनी ओल्ड जाली आसा. तर शेतकार आमकां सांगता की आपल्या कडेन त्या प्रमाणेची आंब्याची ग्राफ्ट आसा, झाड आसा, ताची तुमी सायन काडा. तर ही जी आसा नर्सरी ती आमी मल्टिप्लाय करता आनी शेतकाऱ्यांक दिता. रायट फ्रॉम कावऱ्यां सावन आमी घेता सायन्स, काणकोणची घेता, सांग्यावेली घेता, जे जे शेतकार आमकां एप्रोच जाता. जर कोण शेतकाऱ्या कडेन अजून सुद्दां बरो आंबो आसा आनी तो टेस्टी बरो आसा आनी ताका दिसता की हेजी ग्राफ्टिंग करपाक ओल्ड जी झाडां आसा म्हळ्यार 100-150 वर्सां, 50-60 वर्सां सुद्दां चलता, त्यामुळे फक्त तो ओल्ड आसपा जाय, तर आमकां मुजरत आमचे फुडें कॉन्टॅक्ट करचो. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. बेतोडा आयडीसी वाठारांत रस्त्याची दशा जाल्या. रस्त्याक फोणकुलां. ह्या रस्त्यार दिसपट्टी येरादारी आसता. पावसांत फोणकुलांचो अदमास येना. 2 व्हिलरवाले नाक मारतात. लोक कॉन्क्रिटाचो रस्तो मागतात. हो जो बेतोडा इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो रस्तो आसा न्ही, चार जंक्शना कडल्यान जो पंचायती कडेन आसा न्ही, तो इतलो डिप्लोरेबल कंडिशन आसा. आनी गेले 15-20 दिसां पयलीं व्हडले पावसान ते खड्डे आसा न्ही ते पुरोवपाचें काम जाल्लें. आनी हो रस्तो आसा न्ही तो स्पेशली आमी 4 रस्ता ते पंचायत कॉन्क्रीट रस्तो मागला आमी. कित्याक प्रत्येक वर्स हो प्रश्न आसा ते परत तकली वयर काडीत आसा. आनी आमचे नवीन स्कुटरी किंवा जे लोक आसा, प्रेग्नंट बायलो आसात, तेंची परिस्थिती इतली बेकार जाल्ली आसा ती सांगून सुद्दां कळना. आमी पंचायती कडल्यान सुद्दां तांकां हें रिकमेंडेशन धाडलें हो रस्तो हें करात म्हणून. आतां पळोवया कशें कितें जाता तें. रस्ते सामके काबार जाल्ले आसा, खड्डे पडले रस्त्यांक आनी बेश्टे पॅचवर्क म्हणून तेंच्यांनी फातर हाडून घातल्या. पण जसो पावस पडलो की हे खड्डे उदकान भरतात आनी कांयच कळना हे कितले डीप आहा ते. त्यामुळे हांगासर 2 व्हिलर येता, काही 4 व्हिलर जे लोक येता कामाक लागून तांकां भरपूर त्रास जाता. कारण जायते लोक हांगा पडलेय बी हेच्या पयलीं अशें आमकां कंप्लेनूय आयिल्ली आसा. पण म्हाका दिसता हे जो रस्तो आहा हो चड येरादारी जावपी रस्तो हो, जेणे करून हो म्हाका दिसता खंय तरी रोखडोच रिपेर करपाची गरज आसा आनी सरकारान लक्ष घालून PWDक सांगपाची गरज आहा. कारण हो जो रस्तो आहा आतां खड्डे जे आहा ते वाडत चल्लेले आहा आनी सगळो रस्तो म्हणजे सबंद डामर गेला आनी वसत थंय पावलाक हे खड्डे दिसतात. बेतोडीच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक. 29 जुलयाक नागपंचम. गोंयभर चित्रशाळांनी नागोबा करपाक सुरू. बाजारांत रेडीमेड नागोबा येवंक लागिल्ल्यान पारंपारीक मुर्तीकारांचो बिझनेस जायना. हालीं नव्या पिळगेन मुर्तीकलेक फाट केल्या. जाय तशे मुर्तीकारय मेळनात. म्हापशेचो फामाद मुर्तीकार जयंत नाटेकार सांगता. खासा रिपोर्ट. 29 जुलयाक नागपंचम. गोंयभर चित्रशाळांनी नागोबा करपाक सुरवात जाल्या. बाजारांत येवपी रेडीमेड नागोबांक खातीर पारंपारीक कारागिरांचे गिरायक जायना. म्हापशेचो फामाद मुर्तीकार जयंत नाटेकार उलयलो. आतां कसलें शाळेन येवन नागोबा व्हरप आनी मागीर गणपतीचो पाट येवप ही प्रथा पयलीं पासून आसली. ती आतां थोडीशी आतां
त्या काळानुसार सगळ्याच बदलत गेलं. गणपती सुद्धा तसे आता बाजार झाला. आता खंयसरूय कोणी काडटा. आधी वार्षिक त्याच जाग्यार काडूपाची प्रथा असली. पारंपरिक प्रथा त्याच जाग्यार येवन वार्षिक गणपती येवन सांगलो, नागोबा व्हरतना पाट दिलो आणि व्हरप ही प्रथा आसली. आता ती पद्दत जरा कमी आली. सगळ्याकूच तो बाजार पडला. आता कोणी खंयसरूय काडटा. हांगा बरें दिसलं थंय काडलं, थंय बरें दिसलं थंय काडलें. तशेंच नागोबा त्या बाजारान सगळं येवन भरता बाजार. आता ती प्रथा उरूंक ना शाळेंतल्यान येवन व्हरपाची. त्या खातीर धंद्याचेर थोडोसो परिणाम जाता. तसो आतां माती कामांक तसो बसपाक कोण आतांची पिढी सोदीत ना. मातयेन काम करी हे 24 तास त्याच हितून काम करीत जाल्यार तें काम तुजें. नाजाल्यार तसो जायना काम. आनी आतांची पिढी झप करून बसपाक तयारी ना. मॅन पावर म्हणटा तशें मनीस जाल्यार कमी आतां काम त्या क्षेत्रांत काम करपी. शॉर्ट पिरियडचो धंदो आसा हो. तसो काय फूल सिजन असो अशें 12 म्हयने तेजेर काय अवलंबून ना. कितके दिसाचोच धंदो तो. 15-22 दिसाचोच नागोबाचो धंदो. पण तेजेर तूं मार्जीन काय मोठेशें नासता. लोक आदले दरीचेरच तशे दिता. तशें दरू काय भरमसाट वाडना न्हू. लोक वार्षिक आहा तितकेच वाडोवन दिता. तसो व्हडली रेट नासता काय. रेट सगळ्याच तरेचे 100, 150, 200. आतांच्या म्हारगाये प्रमाणे सगळे रंग म्हारग जाला. लेबर चार्जूय वाडला. सगळ्याच गोष्टी वाडत गेल्या. माती तर मेळत ना म्हणून आनी मातयेची सामकी धानळ जाल्या. माती हो विशयच बंद जाला सध्या. मेळत ना माती. म्हणून पावसूय बेगीन लागल्या कारणान माती हो काडूकूच ना लोकांनी. मातीची सामकी शॉर्टेज जाल्या सामकी. ना नागोबा हो पयलीं एक फडाचोच आसता. फक्त ही म्हापशा मर्यादितूच फक्त सायडीन दुसरी 2 पोरां लावपाची पद्दत फक्त म्हापशा मर्यादितूच आसा ही. अशे पद्दतीचे आमी म्हापशानूच फक्त हे करता. पयलीं भशेन जाणट्यांनी केन्ना एक पॅटर्न म्हणून केलो फक्त ते म्हापशेचे लोक जास्त अशे 3 फडाचेच व्हरता. अशे दुसरी 2 सायडीक फडां आसता आनी मदीं व्हडले फड आसता आनी 5 फडाचे करता आमी. ते म्हणून सुद्दां वार्षिक कोणाक आसता पुजता तेंगेरूच पुजता. पण 3 फडाचे हे म्हापशा पुरते मर्यादीत. म्हापशा सरावंडींग कोण आहा तितके ते 3 फडाचेच सोदता. पयलीं पासून कोणें मॉडल करून दिला तो फक्त म्हापशेचो व्हरता. बाकी चडशे लोक सिंगल फडाचेच व्हरता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.